फोंडा बिझनेसमॅन अँड प्रोफेशनल फोरमान फोंडा पालिकेन वाडोवन दिल्ली घरपट्टी आनी वेवसायीक दरवाड फाटीं घेवची अशें मागलां. तांकां टोटल रोल बॅक जाल्लो जाय जाल्यार नगराध्यक्ष म्हणटा पुराय रोल बॅक करप शक्य ना, पूण सगळ्या घटकां बरोबर चर्चा करून योग्य तो उपाय काडटले. फोंडेच्या वेवसायिकांनी आयज फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायक आनी मुख्याधिकाऱ्याची भेट घेत निवेदन भेटयलें. हाऊस टॅक्स आनी उद्देगीक करांत केल्ली दर वाड फाटीं घेवची अशें तांणी नगराध्यक्षा कडेन मागलें. आयकात फोंडेच्या व्यापाऱ्यांचे गाराणे. म्युनिसिपालिटीन परत टॅक्स वाडोवपाचे प्रपोज केल्ले आसा. तातूंत कमर्शियल जे आसा ते 500 टायम्स ते वाडयतले आनी घरगुती जे आसा ते 100 टायम्स वाडयतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेली 2-3 वर्सां कोविडाक लागून ऑलरेडी बिझनेस खूब डावन आसा आनी आमी कशे सर्वायव जावपाचे हो व्हडलो प्रश्न आसा. सो ताका लागून आमी सगळे जाण मेळून एक म्युनिसिपालिटीक निवेदन दिवपाचें केलां की हे सगळे टोटल रोल बॅक करा, कारण ऑलरेडी बिझनेस खूब डावन आसा. तुमकां खबर आसा मार्केटाचें सिच्युएशन कशें आसा तें. सबका साथ सबका विकास प्रत्यक्षात दिसूं दी अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दुर्गादास कामतीनय वेवसायिकांचे वतीन बाजू मांडली. व्यापाऱ्यांक परवडपा सारके दर निश्चित करचे ताणें मागलें. आमी तांकां हाज्या पयलीं गोवा फॉरवर्ड पक्षान आमचे ऑफिशियल स्टँड कळयला की हे जे टॅक्स वाडयले हाऊस टॅक्स आनी कमर्शियल टॅक्स इट इज नॉट जस्टिफायड आनी आमी तांकां 10-15 दिसां पयलीं लेटरूय दिल्ले. कावन्सील मिटींग 18 तारखेक आसा. आमी मागला की ते कावन्सिला मुखार दवरचे आनी तांकां एक एग्जाम्पल दिलां आमी की हालींच एप्रील म्हयन्यान द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशनान प्रॉपर्टी टॅक्स वाडयल्ले, पूण वाडयता आसतना थंय ऑब्जेक्शन आनी सजेशनां पयलीं मागयल्लीं पब्लिका कडल्यान. म्हणजे खऱ्या अर्थान जे म्हणटात सबका साथ सबका विकास तो थंय तांच्यांनी केल्लो, म्हणजे त्या कॉर्पोरेशनान जी BJPची न्ही. सो आमी हांगा मागतात की सगळे बिझनसमॅन ट्रेडर जे स्थानीक आमी फोंडेकार सगळ्यांक बरोबर घेवन एक डिसिजन घेवचें. आनी हाऊस टॅक्स आनी उद्देगीक करांत केल्ली दर वाड फाटीं घेवची हे मागणेचेर नगराध्यक्ष रितेश नायकान दिल्ली ही प्रतिक्रिया. आमी ऑलरेडी पयलीं सांगिल्लें की आमी जेन्ना डिसिजन घेतलें ते आमी पुटअप करतले नोटीस बोर्ड रेजल्युशन नोटीस पुटअप करतले त्या दिसा सांगिल्लें. सो एनी सजेशन आसा ते तेणी दिवपाचें त्या दीस आमी सांगिल्लें आसा सो ते प्रमाणे आज ते घेवन आयले. आमी तांकां सांगलें की आज सगळे आशिल्ले CEO आशिल्लो अकावंटंट सगळे ते आशिल्ले आनी तांकां सांगलें आमी नेक्स्ट वीक परत मिटींग आपोवया डिटेल डिस्कशन करपाक. आमी कित्याक वाडयला आनी आज आमी सांगलें कित्याक वाडयला कितें कारण आनी जे PUDचे आमकां रेट्स जी आसा ती आमकां फॉलो करची पडटा. इतले वर्सां जावन ती फॉलो जावना आशिल्ली ती आतां ती आमकां करची पडटा रेट्स फॉलो आनी तशेंच पॅरा ऑडिटूय काडला आमकां. सो ते लक्षांत घेवन फुडें परत तांकां आपयला डिटेल डिस्कशन करपाक आनी ते आमी डिटेल प्रेजेंटेशन तांकां दितले. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक.